इतलीं वर्सां हांव पुण्यांत आसलो, शिकलो. म्हाका कोणेंच विचारलें ना तुजो गांव खंयचो. गोंयांत आयलो म्हणटच विचारतात, फादर तुजो गांव खंयचो. हांव म्हणटा म्हाका गांवच ना. मागीर सांगता अरे गांव ना म्हणजे कशें. हांव म्हणटा म्हाका नांव आसा गांव ना. पाद्री सयत म्हाका विचारतात. मागीर तांकां सांगचें पडटा. मराठीन ती एक सांगणी आसा, ती पयली हांव मराठीन सांगता मागीर कोंकणीन सांगता. ऋषीचा कूळ आनी नदीचा मूळ सोदूं नये. ऋषी म्हणजे महान मनीस, भाग्यवंत मनीस, ताचो जल्माचो गांव खंयचो तो आमी सोदूं नये. आनी न्हंयचें मूळ आमी सोदूं नये. ही मांडोवी न्हंय आतां आमकां दिसता. फुडें 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 गेली जाल्यार ताचे फांटे जातात. आनी फुडें फुडें गेल्यार दोंगरार मागीर आनी कितलेशे फांटे जातात. आनी वयर गेल्यार फकत मागीर झरी. मागीर मांडोवी न्हंय खंय तावन आयली. हे झरींतल्यान आयली, हे झरींतल्यान आयली, हांतल्यान आयली, तांतल्यान आयली. मांडोवी न्हंय आसा न्ही ते गरजेची. आयचें वाचप आमकां जागयता. आमी मनशाचें रूप पळोवन, ताचो रंग पळोवन, ताचो गांव पळोवन, ताची आवपाय पळोवन मोल बांदचें न्हय. ताच्या गुणांक आमी मोल दिवंक जाय. बाबा हो मनीस, तो दादलो जावं अस्तरी जावं, तांचे थंय कितें गूण आसात त्या गुणांक आमी मोल दिवंक जाय. आनी जेजू आमकां तें सांगूंक सोदता. जें कितें जेजू घडलें त्या वेळार तें आमकांय घडूंक शकता. देखून कोणेंच आपणाक ल्हान म्हूण समजूंचें न्हय. केन्ना केन्ना आमचो क्रिस्तांव लोक सयत आनी म्हाका जाप जाता. म्हाका म्हणटा फादर हांव बामूण न्हय. हांव म्हणटा दळदिरा तूं बामूण न्हय म्हूण कित्याक म्हणटाय. तुका हांवें विचारलें तूं कोण म्हणून. तूं कोण तें सांग. तूं खारवी आय तूं दर्याचो राजा. त्या दर्यांत त्या वड्यार बसून वेतना जीव कामता. तूं रेंदेर, तूं माडाचो राजा. त्या माडार चडोवंक त्या भाटकाराक जाता. तो आपूण बामूण म्हूण मिरयता ताका माडार चडोवंक जाता.